वयता सोमेस्पोराच्या मानान सोदोसा हे गीत गायता. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. नाश्त्याक येयात मोगाळ बाबळ्यांनो. दिसा दिसपोटी जेसू आमकां नास्त्याक आपयता आनी नास्त्याक आपलें उतर आनी आपलें मांस रगत आमकां दिता. जेसूक आमी दिनवासुया. दिसा दिसपोटी देवाच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता. देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटा पूण जायते फावटी आमी चीत दिवन देवाचें उतर आमी आयकूंक ना. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतला पूण आमचें काळीज मन दुसऱ्या वस्तूंचेर आमी दवरलां. आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी पातकांची दूख धरून सगलें बराबर. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. हेच पासत बायक्योन सुदांच आनकुवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवाक दिनवासून सगली मोहिमा आमी उच्चारतल्यो. मोहिमा देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया. सोर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. घुडीभर दोळे दांबुया. आमच्या काळजा मनांतली मागणी देवाच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या कुटुंबांत रावतल्यांचो सगल्यांचो उगडास करुया. तांचे पासत मागुया. कुटुंबांत जी कोण दुयेंत आसात तांकां बरी भलायकेचें देणें मागुया. आमची भुरगीं परीक्षेक जबाब दितात तांचे पासत आमी मागुया. कुटुंबांत जी कोण जाणटीं आसा तांकां बरी भलायकेचें देणें मागुया. हे मीस हांव भेटयतां सोंपून गेल्ल्या विलानोवा फेर्नांदीस. तेच भाशेन सोंपून गेल्ल्या रोजारिया डिसोजा तांकां सुर्गेचें सूख आमी मागुया. तेच भशेन काजाराचो वार्शीक दीस समोर उमतात स्टीफन आनी सिसिलिया तांचे फामिली पासत आमी मागुया. आयच्या दिसा जल्माचो दीस सवेरिना पेरेरा ताचे पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा मनीस कुळाक बोगसोळें दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेंत घेवचे खातीर
तुवें मनशा कोडे नवो कोरार स्थापलोय. ह्या कोरारांत पास्क पुरबीन समारंभ करून हे तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान उतरेकतांव आनी भोगतीन समारंभतांव. तेच आमचे जिणेची नवी चाल पुरगोटूंक आमकां सुभां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी सादुकी ताचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जाल्ल्या सगल्या पुनरुज्जीवन जातली म्हूण ते परगट कोत्ताले. देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बोणकुणीत दवरले. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्या जायत्या जाणांनी सोत मानलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवाचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री, परम याज्ञीक आनास आनी कायफास, जुआंव, अलेक्झांडर आनी परम याज्ञीकाच्या कुटुंबांतलीं सगलीं जेरुसाल्याक जमलीं. धर्मदूतां मदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हटलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दयाळ कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरचेक आमी कोळीत करता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताच्याच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बानप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हटल्यार ताका देवान कोणश्या संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सोदता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. म्हणुया, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. सोरेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां तुवांनी म्हटलें म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. सोरेस्पराची भोक्ती करतेल्यांनी म्हणचें, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. जबाब, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. हें सोरेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोताक जाल्या. सोरेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. कोर सोरेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सोरेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सोरेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सोरेस्पराच्या घरांत तान आमी तुका सूख मागता. सोरेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, जो फातोर बानप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणश्या संदीचो फातोर. खुशालकायेचे उद्गार. Sorbe svora
Soy, soy, soles vorak, soy, soy, soles vorak, soy, soy, soles vorak, soy, soy. सोरेस्परान घोडिल्लो दिसो संतोशी आनी आंदोन बरी जावया. Soles vorak, soy, soy, soles vorak, soy, soy, soles vorak, soy, soy, soles vorak, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सव्यांस जुवांवा परमणे जेसू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या उपरांत तिबेरसाच्या दोर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. हे पोरी तो दिश्टी पडलो. सिमा पेद्रू सोळो म्हणलोलो तोमास, गालिल्याच्या कानाचो नातानियल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताचे शिसां मदीं आनीक दोग एकठांय आसले. सिमा पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजे बाराबर येता. आनी होड्ड्यांत सोडले आनी पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेसू वेळेर उबो आसलो. तो जेसू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेसून तांकां म्हणलें, इश्टानू, मासली कांयच तरी तुका पडलें ना मू? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें ताका सांगलें, होड्याचे उजवे वाटेन रापूण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. ताणें रापूण घातली आनी मासली एकदम चड पडली देखून ताणें ती ओडून हाडूंक जायना जालें. जेसू मोग कोरी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपलें आंगलें पेंटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दोर्यांत उडकी मारली. पूण मासली भितरली रापूण ओदीक ओदीक हेर शीस आयले आनी तोडीक लावचे खातीर सुमार 150 हात भायर. त्या वेळार ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशाचे उज्याचेर दवरलोली मासली. जेसून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दोल्ल्यातांतली थोडी मासली हांगा हाडात. होड्ड्यार चडून सिमांव पेद्रून रापणे वेळेर ओडून हाडली. ते एकठांय व्हडल्यान मासलेची बोल्लोली आसली आनी इतली व्हड मासली आसतनाय रापूण पिसली ना. जेसून तांकां म्हणलें, नुस्त्याक यात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नुस्त्याक बसलोल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेसून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो तो तिसरे पावट. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें आखांडी तुका क्रिस्ता. जेजूची उतरां होड्याच्या उजवे वाटेन रापून मारात आनी तुमकां नुस्तें मेळटलें. मोगाळ भाव भयणांनो, आमी कसलोच वावर आमच्या हातांत घेता तेन्ना आनी आमचो वावर जेन्ना आमी आख्खेंच मोन लावन करता, आमची शक्ती, आमचें बळ, आमचे पयशे, आमचो वेळ आमी तातूंत घालतात आनी आमचो वावर निरफोड जाता तेन्ना आमी दुखान सांपडटा, आमी निराशी जाता, आमच्या जिवितांत काळोख येता आनी कांयच नाका कशें आमकां दिसता. आयचीच असलीच परिस्थिती आयच्या शुभ वर्तमानांत शिसाची जाली. जेजूचे शीस सादे मनीस, जेजू तांकां आपयता, सगळें सोडून
ते जेजूचो पाटलाव ते करतात. जेजूक धरतात, खुर्सार मारतात. तांच्या जिवितांत सगलो काळूक कितें करचें कांयच समजना. ते आपल्या वावराक परत वेतात. रातभर काम केल्या उपरांत तांकां कांयच मेळना. परत तांच्या जिवितांत निराशीपण. आनी सकाळच्या वेळार आयकलां ते प्रमाणे तांकां जेजू भेट्टा. तरी आसतना जेजूक ते वळखले नात. निराशीपणान जेजूच्या उतराक ते होयकार दितात. होड्याच्या दाव्या वाटेन रापूण मार आनी तुमकां नुस्तें मेळटलें. आनी ते जेजूच्या उतराक होयकार दिवन तांकां केन्नाच मेळूंक ना दिसली मासली फावो जाता. मोगाळ बाबेळनो कोश्टां दुका वेळार जेजू ह्या शिसांक सांगात दिता. तांचें जिवीत खुशालकायेन भरता. आमच्या जिवितांत आमी पावल मारुया. आमच्या जिवितांत कोश्ट, त्रास आनी दूख जेजू आमच्या कोश्टांत आमकां सांगात दिता. जावं आमच्या वावरांत, जावं आमच्या शिकपांत जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. जावं आमच्या आवय बापायच्या रुपान, जावं आमच्या वडिलांच्या रुपान, आमच्या परिस्थितींत आमच्या इश्टाच्या रुपान, हो जो कोण वाटेर वेता तांच्या रुपान आयज जेजू म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. आमचे कान उक्ते दवरुया. देवाचें उतर आमी आयकुया. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ह्या मिसा बलिदानांत बोड आनी कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. अशें जावं. बिटोनीक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा. C30 पान 40 C32 पेज 42. Sorvespora Deva, Sigarko, Kedere, Yasoria Uniace, Ibetuga Manda, Toshiko, Ebede, Gata Sudugaushe, Yarbi Povintudra, म्हज्या भाव भयणांनो, मोशेयान तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. प्रितीच्या बाबा, पास्काचो गूट समोर म्हूण ही देणी हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगल्यावन व्हरती देणी तुज्या जिवितांत आमकां दितोलें म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सोत मानता. हे पोरी देणे घेवन सोपुर्नायेन सुफोळ कर आनी संवसाराची वंडावणेन पाठ करूंक सर्गेच्या ओत्रेकाक आमची काळजाल आसूं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमची सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय वार्ता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करशी. कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्कांची बळी, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्नायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो सोमतार आनी सर्गीचे सूर दरबार निरंतरी
गायता हांव तुजे मुखार. Povit, 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 Dovaraco sorves portu, Sorgani sonsar Boga, Tuja vojvoda, Unsorni, Tu casusul, Sorves poracenami, Eta cazul, Unsorni, Tu casusul. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पुरगुटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्राकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगती, बाकींचो से तिचो पोती, बाकीन धर्म दुता, बाकींचो सेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोत विदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मुगाळ भावबिळांनो, आमच्या जिवितांत खोश त्रास दूख येता तेन्ना त्याच जेजूचो सांगात आमी अणभवुया. जेजूक सांगुया, जेजू आमच्या जिवितांत यो, तुजें पोळ आमकां दी. हीच कृपा मागतना जेजून शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायनेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता.
तूं आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतले सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोरशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची कागूज कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची कागूज कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जिवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गायन गावुया. D23 560 D23 पेज 60. Cię, Danielu,
जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें जेवणाक येयात. मागीर ताणें उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुवें आमची सोडवण केली, तर तुवें आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिलोलो संतोश निरोंतोय सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आयच्या दिसा गोराब्याचेर आशिर्वाद जातलो. केरांत आनी नुमशींत सगल्यांनी तयार रावचें. सुर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सव्यास सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटान. सोय सोय सर्वेस्परा. देवाचे वळखकार सोय सोय सर्वेस्परा. जैतिवंत जावंक येता. शेवटाचें गायन गावया. K11 पान 144. K11 पेज 144. Zojtivonto saugeta, e non accoci voi.